काणकोणच्या श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या उभारणीक अंदू 550 वर्सां पुराय जातात। ह्या निमतान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मेरेन 10 दीस व्हडलो उत्सव जातलो। ह्या सुवाळ्याक सुमार 25 ते 30 लाख भाविक हजर उरतले। 28 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी श्रीरामाच्या भव्य मुर्तीचे उक्तावण जातले। ह्या मुर्तीचे सध्या अर्धे काम पुराय जाला। ह्या उत्सवाची तयारी सद्याक झुजा पावण्यार सुरू आसा। तशेंच फाटले 2.5 वर्सां सावन ह्या सुवातेर काम करपी कामगारांचे रगत तपासणी जाता म्हणून आयोजकांनी सांगले। स्वाम्याची परंपरा आशिल्ल्या आमच्या मठात आज 550 वर्सां पूर्ण जाल्या आणि ह्या 550 वर्सांची फंक्शन 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर पर्यंत हांगा व्हडलें दबाज्यान करपाचें थारायलां। ह्या आमच्या मठा खातीर आमी आतां कितले तेच इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें केलां, स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, जाका डबल बेडरूम फ्लॅट्स आसा प्रोफेसरांक पाठशाळेच्या, आमचो स्टुडिओ अपार्टमेंट्स आसा, इन एडिशन टू दॅट डॉर्मेटरी आसा। हाजे फुडें बी कितलेशेच हांगा हावजकीपिंग स्टाफ आनी बाकीचे लेबर्स काम लागतात, तांच्याय खातीर आमी एक लेबर कॉलनी हांगा सेटअप केल्या। त्याच बरोबर एक लँडमार्क आमचो म्हणटा तो एक रामाची प्रतिमा 77 फीट, ही साऊथ इंडियन किंवा भारतांत तर हाजी व्हडली ना, ती बी हांगा माननीय पंतप्रधान हांचे हस्ते अनवेल जातली 28 नोव्हेंबराक। इन एडिशन टू दॅट आमी एक म्युझियम ब्लॉक, 70 थिएटर आणि एक आमचो ऑडिटोरियम बांदला। त्या भायर एक मल्टीपर्पज हॉलूय बांदला। सगळ्या ह्या कॅम्पसाचे एल्युमिनेशन करून एक रथविधीचो ग्राउंड एक 20-25 हजार लोकांक बसपा सारको इतलो डेव्हलप केल्लो आसा, जो रामनमीक आमकां उपयोग पडटा। फाटले 24 म्हयन्यान ते 25 म्हयन्यान हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी उबें केलां। परमपूज्य स्वामीजीचें मार्गदर्शन म्हाका खूब मेळ्ळें आणि तांणी म्हाका ही संधी दिल्ल्या बद्दल हांव तांच्या बद्दल कृतज्ञता व्यक्त करता। हांगा जिवोत्तम संस्थान पर्तगाळी मठाचें काम जवळ जवळ 1.5 ते 2 वर्स फाटींच्यान चालू आसा आणि जेन्ना काम जेन्ना कन्स्ट्रक्शन चालू जालें तेन्ना आमी हेल्थाची टीम एवरी टायम हांगा येवन आमकां जे लेबर आमकां आवटसायडर जे हांगा येता जे कामां एंगेज आसा तेंचे आमी ब्लड स्लायड घेवन तांकां मलेरियाची लागण जाल्ली आसता तेन्ना ते पळोवपा लागून आमी तेंचे ब्लड स्लायड घेवन आमी कम्युनिटी हेल्थ सेंटरा व्हरून ते आमी मायक्रोस्कोपाचेर तेंगेले प्रत्येक फावट आमी चेकअप करता आणि परत तांचे 3 म्हयन्यान आमी परत जे आमी पयलीं कोणाले स्लायड घेतला तेंची परत 3 म्हयन्यान आमी परत तेंची स्लायड घेता। परत आमचे एवरी विकाक हांगा विजीट आसता, आमचे हेल्थाचो स्टाफ हांगा विजीट करता, न्यू लेबर आयले तेंचे ब्लड स्लायड घेता आणि व्हरून चेक करता, जेणे करून हे मलेरिया जर सपोज तांकां आसा जाल्यार बाबा ते हांगा लोकलांक हांगा स्प्रेड जावपा जायना।